आयले की हांगा एक शॉप उजो लागलो. आमी तुरंत टर्न केलो. टर्न करता आमी जाल्यार आमकां कळ्ळें की ड्रगांच्या बिल्डिंगेचे ते शॉप आसा. सो आमी डायरेक्टली जी आमची नो एंट्री हे आसा पळय थंयच्यानूच आमी गाडी काडली आनी इन टायम पावली. जर आमी समज जर भायल्यान येवपाक गेल्यार आमकां मातसो टायम जातलो. आनी इन टायम आमी पावले म्हणून तो हो उजो आमी कंट्रोल करपाक पावले. तो फुल्ली ऑयली आसलो. ऑयल फायर बेगीन पालवाना. तो जर ताका पेटत गेलो न्हू जाल्यार आख्खी बिल्डिंगेकूय त्रास जातालो. ते स्वप्न वयतालो. सो तो पालोवपा खातीर आमचे फायर फायटरांनी खूब परिश्रम घेतले. ते भितर आमचो फायर फायटर भितर आपलो जीव धोक्यान घालून भितर गेले. 2 जाण VA सेट घालून गेलो. तेच्या बरोबर हांवूय गेलो VA सेट घालून. फूल स्मोक आसलो. स्मोक आसले कारणान आमकां भितर कांय दिसना जालें. आमी तसोच फायर फायटींग करून फायर कंट्रोल केलो. धुंवर येता तो आमी मागीर आमचे ग्लास आसले पळय ते ग्लास फोडून व्हेंटिलेशन ओपन केलें. तेन्ना तो धुंवर मातसो कमी जालो आनी आमी आमचो हे एक फोम आसा पळय फोम तो फोम यूज करून तो फोम आमी ते ऑयलीचेर मारून तो फायर एक्सटिंग्विश केलो. अदरवायज तो फोम मारिना जाल्यार तो फायर एक्सटिंग्विश जावचो नासलो. सो शॉर्ट सर्कीट जावंक शकता. आमी पयलीं ते हे बी सगळे ऑफ करून गेले. शॉर्ट सर्कीट जावंक शकता. तेजी ऑयल सगळे ऑयलीचेच कॅन आसले भितर. ते ऑयल सगळे पेवन हांव पळयता आमी सगळे ऑयलीनूच भिजले. हे उदकान भिजोंक ना. ते सगळे ऑयलीन भिजले आमी. ऑयल इतली वयर पॅक आहा ते सारकें